गोंयांत जायते श्रीमंत लोक आसात जाणी प्रोविदोरी ह्या सारक्या संस्थांक दान करपाची गरज आसा अशें उदका स्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकरान म्हणलां. श्रीमंत लोकांनी फकत दान करपाच्या हेतान न्हय जाल्यार समाज सेवेच्या हेतान दान करचें अशें मंत्र्यान म्हणलां. भौशीक सहाय्यक संस्था प्रोविदोरियाच्या 75व्या वर्धापन दिसा निमतान मुखेल सोयरे म्हण मंत्री उलयतालो. बैलपार न्हंयक हुंवार आयिल्ल्यान भोंवतणच्या वाठारांतल्या शेतकारांचे बरेच लुकसाण जालां. बैलपार न्हंयेर बांदिल्ल्या पंप हावजाक लागून सरळ वचपी न्हंयचें उदक आडवलां. पंप हावजाच्या कामाक लागून वाट मेळत थंय उदक भरलां. उदका स्रोत खात्यान हाचेर लक्ष घालून हो प्रश्न सोडोवचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधियान मुंबय अहमदाबाद मार्गाचेर चलपी आकाशा एराच्या पयल्या वेवसायीक उड्डाणाक हिरवो बावटो दाखयलो. हे विमान कंपनीच्या तिकेट बुकिंगेक आनी वेवसायीक उड्डाणांक 22 जुलयाच्यान सुरवात जातली. अहमदाबाद, बेंगळुरू, मुंबय आनी कोची शारापुरती हे विमान कंपनीची सेवा मर्यादीत आसतली. भारताच्या नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रा खातीर ही एक नवी सुरवात आशिल्ल्याचे सिंधियानी ह्या वेळार सांगले. हालींच काँग्रेसीचो राजीनामो दिल्ल्या दासोजू श्रवण हाणें आयतारा केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हांच्या हाजेरीन भारतीय जनता पक्षान प्रवेश केलो. श्रवणान शुक्रारा दिसा आदल्या पक्षांतल्यान राजीनामो दिलो. एका सप्तका भितर पक्षाचो हो दुसरो राजीनामो. हाच्या आदीं मंगळारा काँग्रेसीचो वरिश्ठ फुडारी आनी आमदार कोमती रेड्डी राजगोपाल रेड्डी हांणी पक्षांतल्यान राजीनामो दिल्लो. रेड्डी काँग्रेस पक्षाच्या मुळाव्या तत्वां आड आनी तांच्या लोकशाय आनी समाजीक न्यायाच्या मुल्यां आड वावुरता. तशेंच तो पक्ष आपल्या इत्से प्रमाण आनी हिता संबंधां प्रमाण चलयता. रेड्डी मागास वर्गा कडेन दुर्लक्ष करून उच्च वर्गीय वर्चस्व दाखयता अशें दासोजू श्रवण हाणें सांगलां. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव स्वताक निजामाचे उत्तराधिकारी समजता काय कितें असो प्रश्न भाजपा फुडारी गौरव भाटियान विचारला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणा खाला जाल्ले नीती आयोगाचे बसकेर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हांणी बहिष्कार घालो. ह्या फाटभुंयेर भाजपा फुडारी गौरव भाटियान के चंद्रशेखर राव हांचेर उतरांचे फार पेटयले. ह्या बसकेन म्हत्वाच्या विशयांचेर लेगीत चर्चा जाली. मात केसीआरान ह्या बसकेक हाजेरी लावंक ना. तांची ही वागणूक योग्य न्हय. तांच्या वेव्हारांतल्यान तांकां तेलंगणाच्या जनतेचें कांयच पडून गेल्लें ना हें ताणें दाखोवन दिल्ल्याचें गौरव सांगता.
कोरोना वेळार हाडिल्ली 250 टन डाळ कोणे भरूंक ना म्हूण कुशिल्ल्याचे अजापीत करपी रजांव शेतकी मंत्री रवी नायकान दिला. ही दाळ आता खावपाच्या लायकीची उरूंक ना देखून ही दाळीची फिल्वेट लावपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. ही दाळ कित्याक लागून कोसली ताची चवकशी करपाचे आदेश दिल्यात अशें रवी सांगता. पंचायत वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान सगळ्या उमेदवारांनी प्रचाराक बरोच नेट धरला. मोरजे वाठारांतली वॉर्ड क्रमांक 2 उमेदवार सुरेखा अमित शेटगांवकर हाणें आयतारच्यान देवाक श्रीफळ दवरून आशिर्वाद घेतलो. आशिर्वाद घेतल्या उपरांत प्रचाराक सुरवात केली. थळाव्या लोकांनी पुराय प्रतिसाद दिल्लो दिश्टी पडटा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणाखाला नीती आयोगाची बसका जाली. ह्या बसकेक गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हाजिरी लायली. जुलय 2019 उपरांत परिशदेची ही पहिली भौतीक बसका आशिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या नीती आयोगाचे अध्यक्ष आसात. ह्या बसकेन साबार पिकावळ, शार प्रशासन आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लावपाच्या विशयांचेर चर्चा जाली. सर्वोच्च संस्था आशिल्ल्या नीती आयोगाच्या बसकेन सगळ्या राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशांचे लेफ्टनंट गव्हर्नर आणि हेर केंद्रीय मंत्री हाजीर आसले. वन म्हाळुंगे पंचायतीच्या राखी वॉर्ड क्रमांक 6 वेंचणूक लढोवपी भोगोबेरू वरक ह्या दिवचल मालांतल्यान वेंचणूक लढोवपाचे सगळ्यात ज्येष्ठ उमेदवार आसात. 82 वर्सां पिरायेचे वरक नव्या जोमान पंचायत वेंचणूक लढयतात. आयचे तरणाटे पिळगे मुखार आदर्श निर्माण करपा खातीर हांव परत पंचायत राजकारणांत देवला अशें भागो वरकान सांगलें. हाच्या पयलीं 1998 वर्सा तेच पंच म्हणून वेंचून आयिल्ले. सध्या गाजत आशिल्ल्या सिली सोल रेस्टॉरंटाक आतां एक वेगळें मॉडर्न आयलां. हें बार मूळ अँथनी डिगामाच्या बापूय अबेल डिगामाचे आनी ताका 3 चलयो लेगीत आसा. अँथनी मुंबय आसतालो आनी कितलोसोच तेंप गोंयांत येवंकूच नाशिल्लो. इतले आसतना अबकारी पंचायत संबंदी परवान्याचेर सय कोणे केल्यो अशें अँथनीचो चलो डेल विचारता. अशी म्हायती ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिगीसान दिल्या. हे सगळें प्रकरण म्हज्या बापायक काळखान दवरून केला आनी बापूय पिड्ड्यार जावन त्या कंत्राटदाराचेर कोणी सय केली तें आपल्याक खबर नाशिल्ल्याचें अँथनीचो पूत डेलाचें म्हणणें आसा अशें ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिगीसान सांगलां.
ऑर्गॅनिक फूड हे अशा तरेचे अन्न आसा जे लोकांक घटमूट करता आणि निरोगी दवरता. देखून गोंयान अशा तरेचे ऑर्गॅनिक फूड फेस्टिवल चड प्रमाणात जावंक जाय अशें केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगले. ह्या वेळार ताज्या वांगडा रोहन खंवटे लेगीत हाजीर आशिल्ल्याचें दिश्टी पडटा. पंचायत वेंचणूक लढोवपी भाजपाचे उमेदवार आपल्या वॉर्डान आपल्याक दिल्ल्या चिन्हाचेर मत मारचे असो प्रचार तांच्या पद्दतीन करतात अशी माहिती भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन दिली. हांगा भाजपाचे आपले अशें चिन्ह ना, तर प्रत्येक उमेदवारांक वेंचणूक आयोगान दिल्ली चिन्हां वेगवेगळी आसतात. ते आमदार आनी प्रमुख कार्यकर्ते ह्या प्रचारांत ह्या उमेदवारांचे योग्य ते मार्गदर्शन करतात अशें ताणें ह्या वेळार सांगलां. खारफुटींक पर्यावरणीय फायदो मेळचो म्हणून तांची जपणूक करपाक आमी खास एजन्सी कामाक लायतले. ती खारफुटीचे ऑडिट करतले. तांचो सांबाळ, संवर्धन आनी दर्जो वाडोवपाक ही एजन्सी रानां खात्याच्या सांगतान काम करतली. दर्यादेग पर्यावरणा खातीर खारफुटी सामक्यो म्हत्वाच्यो आसा अशें रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आझादी का अमृत महोत्सव देशभर मनोवपाच्या फाटभुंयेर सगळ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची दिल्लींत म्हत्वाची बसका घेतली. ह्या बसकेक गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत लेगीत हाजीर आसले. बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यान नवी दिल्लींतल्यान राष्ट्रपती भवनान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची भेट घेवन तांकां परबीं लेगीत भेटयली. न्हंयत मातयेचो भराव घालून बेकायदेशीरपणान जागो तयार केल्ल्या अभिषेक इंजिनियर्साक राष्ट्रीय हरीत लवादान धक्को दिला. राष्ट्रीय हरीत लवादाच्या ह्या निवाड्याक लागून चिखलेच्या लोकांच्या लढ्याक यश आयला. बेकायदेशीर पद्दतीन घातिल्ल्यो मातयेच्यो भराव 2 म्हयन्यां भितर काडून उडोवपाचो आदेश राष्ट्रीय हरीत लवादान अभिषेक इंजिनियर्स आनी गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणाक दिला. जो मेरेन हो मातयेचो भराव काडून जायना तो मेरेन लायट जोडणी कातरून उडोवचो आदेश एनजीटीन वीज खात्याच्या मुख्य अभियंत्याक दिल्या.
कोंकणी तियात्र माचये वयल्या सीसी प्रोडक्शन निर्मोन आनी फॉर्मनचे संचालक कॉस्टांटिनो क्रेस्टा आनी हांच्या मंडळान शेनवारा कांय तियात्र मोग्यांच्या भोवमान केलो. फामाद तियात्रीस्ट सी.डी. सिल्वा हांच्या हस्तुकी मडगांवच्या रवींद्र भवनात तांचो भोवमान सुवाळो जालो. हातूंत पॅट्रिक डुराडो, पास्कॉल रिबेलो आनी विटोरेना परेरा हांचो आस्पाव आसलो. हणजुणा आयिल्ल्या एका पर्यटक बायलेचो विनयभंग केल्ल्याच्या आरोपा खाला मिथुन सूर्यकांत गौर ह्या पर्यटक टॅक्सी चालकाक हणजुण्या पुलिसांनी अटक केली. ही घडणूक शुक्रारा मध्यरातीर सुमार 12:30 वरांच्या सुमाराक घडली. चेन्नईचे फिर्यादी 30 वर्सां पिरायेची बायल राज्य विमानान गोंयान आयिल्ली. तिणे हणजुण्या एका हॉटेलान बुकींग केल्लें. हॉटेलाच्या भायर तिणे फिर्यादी बायल टॅक्सींतल्यान देंवतना दुबावितान तिचो विनयभंग केलो. दुबाविताचे तावडेंतल्यान तिणे आपली अशी तशी सुटका केली आनी ती हॉटेलाचेर गेली. हणजुण्या पुलीस स्टेशनाचेर वचून रितसर तिणे कागाळ दाखल केली. त्या कागाळीच्या आदारान पुलिसांनी दुबावीत टॅक्सी चालकाक ताब्यात घेतलो आनी ताका विनयभंगाच्या आरोपा खाला गुन्यांव नोंद करून अटक केली. पुलीस फुडलो तपास करतात. देशांत पयलेच फावट शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केल्लो आझादी सेट उपगिरो आयतारा सकाळी 9:15 वरांचेर अंतराळांत सोडलो. फकत चलयांनीच हो उपगिरो तयार केल्ल्यान हो दीस इतिहासीक थारला. देशाच्या इतिहासांत पयल्याच खेपे चलयांनी उपगिऱ्याची निर्मिती केल्या. स्मॉल सॅटेलायट लॉन्च व्हेहिकल रॉकेटा वरवीं ताचें प्रेक्षपण जालें. द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन हांणी ह्या प्रेक्षपणाची सगळी तयारी केली. हो उपगिरो 75 शाळांतल्यान 750 विद्यार्थ्यांनी तयार केला. हो उपगिरो जमनीचें मॅपिंग करतलो तशेंच अंतराळांत तिरंगो हुबयतलो. आंध्र प्रदेशांतल्या श्रीहरिकोटांतल्या सतीश धवन अंतराळ केंद्रांतल्यान हो उपगिरो अंतराळांत सोडला. अस्तंत बंगालाचे आदले राज्यपाल आनी NDAचे उपराष्ट्रपती पदार उमेदवार जगदीप धनवाड हांची भारताच्या 14वे उपराष्ट्रपती म्हूण निवड जाल्या. ताणें UPAच्या मार्गारेट अल्वा हांकां हारयला. 725 मतांतल्यान धनखड हांकां 528 जाल्यार अल्वा हांकां 182 मतां पडलीं. 15 मतां बाद थारलीं. जगदीप धनखड 11 ऑगस्टाक उपराष्ट्रपती पदाचो सोपूत घेतले. सध्याचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू हांचो कार्यकाळ 10 ऑगस्टाक सोंपता. पर्यटकांक आकर्षित करपी सावली धरण आयतारा सावन उदका स्रोत खात्यान पर्यटकां खातीर उक्तें केलां. पर्यटकांनी वेळेचें बंधन आनी खात्यान घालून दिल्ल्या नियमांचें पालन करचें पडटलें. फाटल्या 3 वर्सां सावन कोरोना महामारीक लागून धरणा कडेन वचपाक बंदी घातिल्ली. मात आतां सरकारान कोरोनाची सगळीं बंधनां काडल्यात. मात सावली धरणाचेर वचपाक दिवची अशी मागणी पर्यटकांनी हाच्या पयलीं लेगीत केल्ली. निमाणे कडेन उदका स्रोत खात्यान आयतारा सावन भितर प्रवेश करपाक दिल्ल्यान पर्यटक तशेंच थळाव्यांनी समाधान उक्तायलां. सरकारान घेतिल्ल्या ह्या निर्णयाचें स्वागत केलां.
पिड्ड्यार जाल्ल्या तुळडाईचो विशय राज्यात गाजत आसतना आता राज्यांतले 11 गुदावांनी पडून आशिल्ली 10 मेट्रीक टन साकर पिड्ड्यार जाल्ल्याचें मुखार आयलां. ह्या साखरेचो विलो लावपाक नागरी पुरवण खात्यान 28 जुलयाक जायरात जारी करून निविदा मागयल्ल्यो. पिड्ड्यार जाल्ली साकर घेवपाक इत्सुकांनी 18 ऑगस्ट 2022 मेरेन निविदा जारी करच्यो. त्याच दिसा सांजे 4 वरांचेर निविदा उक्त्यो करतल्यो अशें जायरातीन नमूद केल्लें आसा. ही साकर कोविड काळांत हेर राज्यांतल्यान हाडिल्ली अशी म्हायती गोपांनी दिल्ली. बोटीर कामाक आशिल्लो पूण कोरोना वेळार नोकरी गेली. फाटलीं 2 वर्सां घराच बसून आसा. ना काम ना धंदो. करतलो तरी कितें? उपरांत तकली लढयली आनी ऑयस्टर अळम्यांचें उत्पादन करपाक सुरवात केली. प्रयोगीक तत्वांचेर केल्लो हो अळम्यांच्या उत्पादनाचो प्रयोग यशस्वी थारलो आनी उपरांत कार्मोंडच्या सॅनफर्ड डिक्रूज ह्या तरणाट्यान फाटीं वळून पळयलेंच ना. कोरोनाच्या ह्या 2 वर्सांत ऑयस्टर अळम्यांच्या उत्पादनांत आयिल्ल्या अणभवांच्या बळग्यार ताणें आतां ह्या अळम्यांचो वेवसाय सुरू केला. ऑयस्टर अळम्यांचे लागवडी खातीर चड जागो वा चड गुंतवणूकची गरज ना. फकत तयारी जाय ती कश्ट करपाची अशें तो सांगता. कितल्याशाच लोकां कडल्यान ताका ह्या अळम्यां खातीर फोन येतात. ऑयस्टर अळमी रुचीक बरी लागतात तशेंच भलायकेक लेगीत बरी अशें ताचें म्हणणें. स्वस्थ गोवा ह्या संकल्पनेखाला आता मेरेन सुमार 25,000 बायलांचे ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंग केला. तातूंत 10 दुयेंती मेळ्ळ्यात अशी म्हायती नामनेचे कॅन्सर तज्ञ दोतोर शेखर साळकार हाणें दिल्या. दिवचले आयोजीत केल्ल्या ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंग आनी जागृताय कार्यावळी वेळार ताणें ही म्हायती दिली. IMA गोंय राज्य, IMA फोंडे, चॅरिटेबल ट्रस्ट गोंय कॅन्सर सोसायटी, युवराज सिंग फाउंडेशन आनी IMA दिवचल हांच्या जोडपालवान दिवचलच्या समाजीक भलायकी केंद्रान आयतारा दिसा ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. बिहाराचो मुख्यमंत्री नितीश कुमारान नीती आयोगाच्या बसकेर बहिष्कार घातलो. पूण दिल्लींत नीती आयोगाची बसका सुरू आसतना जनता दळाचो फुडारी राजधानी पटनांत एका कार्यावळीक संबोधीत करतालो. राष्ट्रीय हातमाग दिसा निमतान राजधानी पटनांत एका कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार ह्याच म्हयन्यांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे राष्ट्रीय पावड्यावयले कार्यावळीक गैरहजर रावपाची ही नितीश कुमाराची 3री खेप. भयण भावाचे नाते घट करपी उत्सव म्हळ्यार रक्षाबंधन. येता त्या बिरेस्तारा दिसा हो उत्सव मनयतले. ह्या उत्सवा निमतान सध्या सगळी कडेन एक उमेदीचे ल्हार फाकला. सगळी कडेन बाजारांनी राखयो दिश्टी पडटा. दिवचलचो बाजारूय वेगवेगळ्या आनी आकर्शक अशा डिझायनाच्या राखयांनी फुल्ला. कोविडाक लागून फाटलीं 2 वर्सां ह्या दुकानदारांक फटको बशिल्लो. मात अंदू राखयांक बरीच मागणी आयल्या. तरी पावसाळी वातावरण आशिल्ल्यान वेवसायीक मातशे हुसक्यान आसात.